बी एल संतोशीचो दौरो गोवा आणि कर्नाटकान आसा. त्यानुसार काल गोंयांत ते आयले आणि गोंयांत रावले बीन ते आणि आज सकाळी ते कर्नाटकान गेले. काल विविध विशयांचेर चर्चा जाली. संघटनाचे आसा, त्याचबरोबर बाकीचे जे विशय आसात, म्हणजे आता आमी ज्या जाग्यार आसा ते कार्यालयाचें काम खंय पावलां तें आसतलें किंवा बाकीचे वेगवेगळे विशय आसा आनी ताचो सगळो नियाळ जो आसा तो सगळो तेंच्यांनी नियाळ घेतलो आनी एकंदर तो सगळो पेन डावन करून पूण हालींच एक चर्चेक येयल्लो तो म्हणजे गोविंद गावडेचो इश्यू हो चर्चेक येयलो विशय. जे अनेक जे विशय चर्चेक जे आयले आसा ते सगळे विशय तांकां योग्य रितीन आमी सांगपाक जाय तशें सांगल्यात आनी तांच्यांनी काही ताजेर भितर जे विविधाचेर चर्चा करपाचें डिस्कशन करपाचें तें काल डिस्कशन जालें आनी म्हणून काल ते जेन्ना आयले 8:30 8:25 हातून लँड जाले, रिसीव केले. ताजे नंतर आमी बरोबर आशिल्ले आनी ते काणकोण म्हणजे कालचे दीस आयज सकाळ पर्यंत ते थंय रावले. बाकीचे जर व्यवस्थीत सगळे विशयांचेर तांची जी टिप्पणी कितें आसा तितली घेतली आनी ते सो गोविंदाचो जो रिपोर्ट म्हणटा तो तुमी दिलो तांकां म्हणू शकता आमी. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणटकीर म्हजी भुमिका हे पक्षाच्या हिताची आसा आनी जे कितें पक्षाच्या हिताच्या दृश्टींतल्यान जितले विचार विनिमय जाला त्या विचार विनिमयाचे अनुसरून हांवें सगळीं उत्तरां दिल्लीं आसा आनी जे कितें सांगपाचें आसा तितलें सांगिल्लें आसा. नॉट एट अ पर्टिक्युलर अमुकूच म्हणून एज अ होल सगळी गजाल. आनीक चर्चा येता की ह्या 2 दिसां भितर खंय तरी रिशफल जावं शकता. हो सर्वच मुख्यमंत्र्याचो विशय. जे कितें विशय आसा सरकाराच्या संदर्भातले विशय, जे कितें पक्षाचे विशय आसा आनी त्याच बरोबर जनतेच्या विशयाच्या संदर्भान जर समजा सरकाराक काही गोष्टी जाणून दिवपाक जर जाय त्यो गोष्टी व्यवस्थितपणे आमी पसून समांतर घालतात. सरकार एक वटेन आनी पक्ष एक वटेन व्यवस्थितपणे वचपाक जाय.